इतिहासीक महत्व आशिल्ल्या कोलवाळेच्या किल्ल्याची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या। किल्ल्याचो वण्टी कोसळ्ळ्यात देखून ह्या किल्ल्याची पुनर्स्थापना करपाची गरज आसा। परतून एक फावट तज्ञांक घेवन किल्ल्याची पळोवणी करून किल्ल्याची पुनर्स्थापना करतले अशी माहिती पुरातन आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली। मंत्री निळकंठ हळर्णकरा सयत कोलवाळेच्या किल्ल्याची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री उलयलो। एक सुंदर अशें ऐतिहासीक स्थळ, ज्या स्थळाक खूप मोठे महत्व आसा, कारण छत्रपती शिवाजी महाराज जेन्ना गोमंतकान आयलो, गोंयान आयलो, तेन्ना ताचें वास्तव्य खंय ह्या किल्ल्याचेर जालें आनी हाचे वेल्यान ताणें मागीर प्लॅन केलें की आमकां दुसरे कडेन खंयचे अशे स्ट्रॅटेजीक प्लेसीस आमकां गोंयान भितर एस्टॅब्लीश करपाक जाय, जें इन्क्विजिशन जाता तें स्टॉप करपा खातीर तांकां हांगच्यान जे विचार आयले आनी तातूंतल्यानूच मागीर तांचे खबर ना इतिहासान भितर कितें आसा, प्रयाण दुसरें म्हणजे आमचे सप्तकोटेश्वर देवळा कडेन तांची हें जाली। ताजे नंतर दुसऱ्या जाग्यांनी म्हणजे स्ट्रॅटेजीक प्लेस हो एक ताणें घेतलो। हो जर किल्लो पळयले जर जाय जाल्यार इतिहासीक खूब म्हत्व आसा, ताजी पडझड जाल्ली आसा आनीक ताचे अत्यंत म्हणजे आवश्यक अशी आसा गोश्ट ही ताजें रिस्टोरेशन जावपाक जाय, कारण ही एक इतिहासीक वास्तू खूब म्हत्व आसा। म्हणून जरी रस्तो काडटा आसतना ताजेर विचार केलो ना आनी ह्या इतिहासीक हाका स्थळाक हें वारसा स्थळ म्हणून आमी करपा जाय आनी परत एक फावटी डागडुजी करून हें गतवैभव जें आयज कोसळ्ळेले स्थितीन आसा तें पुनर्जिवीत करपाक जाय आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो इतिहास आमच्या गोमंतकान भितर ह्या जागेचें म्हत्व तातूंत भितर नमूद जावपाक जाय। ना आमकां विचार करचो पडटलो, बिकॉज म्हाका पयलीं ह्या हाजेर हांवें विजीट केलें ना। गोंयच्या अनेक किल्ल्यांचेर हांवें पळयलें आसा, बेतूल फोर्ट हो केन्ना रिकॉग्नायज जालो नाशिल्लो, अजुनूय तसो ना तो, पूण आमी जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना वचून ताजो शोध घेतलो, ताचें क्लिनींग केलें आनीक आयज परत एक फावटी आमी ताचे इतिहासीक वास्तू म्हणून उल्लेख करता। हो फोर्ट तर आमच्या म्हाका इतिहास खूब आसा, पूण तसो इतिहास कोणाक खबरय ना। खुबश्या जाणांक इतिहासकार म्हणजे आमकां इतिहासाच्या बुक्सान भितर तशा प्रमाणान ताची नोंद जाली ना। आमी ताबडतोब परत एक फावटी हांव विजीट करतलो। आमी तज्ञ लोकांक घेवन कशें ब्युटिफाय आनी रिस्टोर जावपाक जाय आनी ताचे पयले ओल्ड व्हॅल्यूज कशे आमी रिटेन करपाक जाय पळोवपाक जाता।